प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विस्वोर वोड 9 ते 17 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 9 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो म्हज्या मोगान जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगान आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा म्हज्या मोगान म्हजी खुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या. म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक हांवें की तुमकां विचून काडलां. ह्या पासत तुमकां नेमल्या की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, फकत तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करा. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां खूब वस्तू शिकयता. पूण एक वस्त परतून जी म्हणटा आनी ती जावन आसा तोखतात तसलीं फळां दिवचीं. तोखतात तसलीं फळां दिवचीं. आयज आमचो नियाळ आमी ह्या 16वी वडीर करुया. जेजू कितें म्हणटा? तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता आयच्या शिवर्तमानांत की आमी ताका विचून काडूंक ना, ताणें आमकां विचून काडल्यात. म्हणटच देवान आमकां खरेपणी विचून काडल्या जाल्यार आमकां विचून काडल्यात आनी आमकां ताणें पवित्र आत्मो दिला तोखतात तसलीं फळां दिवपाक. आयज भाव भयणीनो, आमी इग्रोज मातेन पळोवया. आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी यादनीक जावं, आमी जो लोक इगर्जेक वेता जावं, कोणूय जो आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, कोण आपूण भावार्थी म्हणटा जेजूचो, जो कोण म्हणटा म्हाका देवान विचून काडला, आमी विचारुया तोखतात तसलीं फळां आमी दितां काय? ओ फकत आमी धर्म कोत्ता? आमी खूब वस्तू कोत्ता ह्या संवसारांत. आमी खूब वावर कोत्ता, दुसऱ्यांची सेवा कोत्ता, दुसऱ्यांक जेवण दिता, दुसऱ्यांक पिवण दिता, मिटींगी कोत्ता, सेमिनार कोत्ता, रितीर कोत्ता, सगळें आमी कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, आमकां विचून काडल्या जाल्यार जेजू आयज आमकां सांगता तोखतात तसलीं फळां तुमी दितात काय? आनी आमी तोखतात तसलीं फळां दिवपाक म्हणजे कितें? आमी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत आमंत्रण दिवंक जाय, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरपाक दिवंक जाय. आनी कशे भाशेन आमी कोत्ता? तांकां शिवर्तमान परगट करून, तांकां जेन्ना कोण शिवर्तमान आयकता आनी खरेपणी जेजूचेर बावार दवरता, देव तांकां पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जो कोण ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळा तो आतां देवा बरोबर संबंद दवरता.
बिश्तो धरून करिना, सोमून दवरता, तो देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर ताच्या काळजान रिगून आसता. जेजू आयज आमकां 7वी वडीन कितें सांगता? जेजू म्हणटा 7वी वडीन, तो म्हणटा तुमी म्हजे सवे रिगून रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावयत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां जेजू कडसून कितें जाय जाल्यार, कितें गरज आमकां, ताचें उतर आमचें सवें रिगून रावपाक. आयज आमी आमकांच विचारुया, जेजूचें उतर आमचे भितर रिगून रावलेलें आसा, ओ आमी फकत धन कोत्ता, आमी जे इगोर्जेक वेता आमी धन कोत्ता, जे आमी करूंक जाय तें कोत्ता, भायर येतकूच आमी आमचें दुसरेंच जिवीत सारता. आमी समजता आमचो दबाजो जे आसा, जे आमी कोत्ता तो दबाजो बरो जालो, बरें कांतार जालें, बरें सगलें जालें आमचे इगोर्जेन. आमी समजता की खरेपणी आमकां देवाक मानलेलें जाल्लें. पूण भाव भयणीनो, आमी तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आमकां गरज जेजूचें उतर आमचे भितर रिगून रावपाक. म्हणटच जेन्ना जेजूचें उतर आमचे भितर रिगून रावता, तेन्नाच की आमच्यान तोखतात तसलीं फळां दिवंक जाय. कित्याक जे आमचे कडेन आहा ते आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत धन कोत्तले. म्हणटच आमी आयज तोखतात तसलीं फळां दिना जाल्यार आमकां जेजूच्या उतरा वरवीं आमकां विचून काडूंक ना. आमी कोत्ता खूब वस्तू, आमी खूब वावर कोत्ता, पूण आमी मेलेलीं कामां कोत्ता. डेड वर्क्स वी आर डुईंग. म्हणटच ह्या कामां वरवीं देवाच्या राज्यांत कितलें बरें जावचें ना. भाव भयणीनो, हें सत जावन आसा. पवित्र आत्मा आयज आमकां सांगता की आमी जेन्ना कितें वावर कोत्ता, आमी दुसऱ्यांक बरें कोत्ता, आमी आमकांच विचारुया, तांकां हें कितें दिवन तांकां कितें आमी दिता तें ताचे वरवीं तांचो संबंद देवाशी घट जाता काय? खरेपणी देवाच्या भुरग्यां भाशेन ती आतां दुसऱ्यांक बरी खबर सांगता काय? आपली गोवायकी दुसऱ्यांक दिता काय? तांच्या जिवितांत कितें तरी बरें घडटा काय? फकत आमी धर्म कोत्ता, पूण भायर येतकच इगोर्जेंतल्यान आमी आमचें जिवीत सारता आनी आमी आमकांच फटयता की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमीच बावार्थी म्हणून. आमी चुकल्या भाव भयणीनो. आयज खरीच भाशेन आमी देवाचें बोगसलें मागुया. आयज देवा जेजू कडेन येवन आमी जेजू म्हणया, जेजू आमी चुकल्या, तुजें उतर आमच्या काळजान ना जाल्यार आयज देवाचें बोगसलें मागून देवाचें उतर आमी आयकुया. तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरया. तें उतर आमी पाळूंक सुरवात करुया आनी तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आयजतान आमी आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.